Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंयांत कोरोनाचो 27वा बळी गेलो. फातोड्डेचो 50 वर्सांचो दुयेंती सोंपलो. मजगतीं मडगांवां आनीक 2 भिकाऱ्यांच्यो डेड बॉडी मेळ्ळ्यो. टेस्ट केल्या. एकल्याचो रिपोर्ट नॅगेटिव्ह, दुसऱ्याचो येवपाचो आसा. गोंयांत कोरोनाच्यो केसी 4,000 वयर पावल्यो. एक्टीव केसी 1,500 वयर. बळींचो आंकडोय वाडत आसा. कोवीड केअर सेंटरां जाग्यार घालूंक सरकाराची धांवपळ. फक्त गोंयांतूच कोणूय पिड्यार जातकीच ताची कोरोना टेस्ट जाता. भायल्या नेतल्यां खातीर एंटीजन टेस्ट ब्रेस्तार सावन सुरू जाता. धाकट्या मांगरार एंटीबॉडी टेस्ट सुरू म्हूण मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगलें. की गोंय राज्यानूच फक्त डेड बॉडी सुद्दां जर चुकून खंयच्याय हॉस्पिटलांत जर आतां आयली जाल्यार तिका गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडली वता. तिजो थ्रोट स्वॅब घेतलो वता आनी टेस्टींग केलें वता. एंटीजन टेस्ट आनी एंटीबॉडी टेस्ट हे वेगवेगळे 2 तरेचे प्रकार आसा. एंटीजन टेस्ट जी आसा ही आमी कदाच म्हणजे फाल्यांच्यान सुरू करपाचें. जे ट्रॅव्हलर आसा भायरसून येतात तांच्या खातीर कारण क्वीक टेस्ट जावप गरजेचें आसा. एंटीबॉडी टेस्ट म्हणजे तांच्या मदीं एंटीबॉडी जाल्यो काय ना हे करपा खातीर आमी मांगूर हिल हांगासर आयच्यान एंटीबॉडी टेस्ट जो आसा तो आयच्यान सुरू करता. आय थिंक टोटल दे वील डू अबाउट 70% ऑफ द पॉप्युलेशन. ते पयलीं छोटा मांगूर कोत्तले, मागीर कोत्तले अदर पार्ट ऑफ मांगूर, कित्याक एकठांय केलें तें काम जावपाना म्हूण. सो टायम डेली एटलीस्ट 50 हावजीस पूण कोत्तले 50-60 हावजीस डेली. सो ते भाशेन ते कित्याक फूल मांगूर कोत्तले, दोनूय सायड मांगूर कोत्तले ते. वास्को सड्यावेली JRB कॉलनी कंटेनमेंट झोन. इतल्या ह्या JRB कॉलनी सील करचो पडलो, कित्याक ह्या कॉलनीन जे लोक रावतात ते सारके तेकोन रावता. हेतून सगळे 16 पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. हेतून एरियन वाडत आहा, ताका लागून इमिजिएट आमचे मिलिंद नायक ताणी युनिव्हर्सिटी घेवन हे एरियन स्टडी केली आनी गव्हर्मेंटा कडेन उलयले आनी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आनी तेंच्यांनी इमिजिएट राती कडेन ही एरिया टोटल 4 वाटेनी सील केले. कोविडान सोंपिल्ल्यांची डेड बॉडी निमाण्या संस्काराचे सुवातेर पावोवपाचो खर्च सरकार उखलतलो. प्रायव्हेट हॉर्स व्हॅनवाले देमायज पयशे घेता म्हूण इश्यू जाल्या उपरांत वास्कोंतल्या लोकांचो खर्च उखलपाची तयारी थंयचो आमदार कार्लोसान दाखयल्ली. आतां सरकारान ताची दखल घेवन खर्च उखलपाची तयारी दवरल्या. श्यामाप्रसाद स्टेडियम मोठें कोवीड केअर सेंटर जाता. थंय 500 वयर खाटींची वेवस्था. मजगतीं करंजाळे तोकार धेंपो भाटांत कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान तो वाठार सील. शेनवारा महापौराच्या वॉर्डांत 2 कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. बुधवारा सकाळीं महापौराक कळ्ळें. ते बिल्डिंगेंतल्या लोकांक खबरूच ना. हेल्थान खंय लोकांक कल्पना तरी दिवची, गुप्त कारभार नाका. इमिजिएटली एक्शन ना म्हणजे आमी काल रात्री आमकां धेंपो वाठारांत कळ्ळ्या बरोबर आमच्या MLA बाबूशान रोखडेच थंय कलेक्टर सांगून ती सील केली. हेतून कितें जाता की ते लोक जे अशे भायर भोंवता इमिजिएटली तांकां आमी टेस्टिंगूय करूंक लायले. आनी प्रॉब्लेम जाला म्हाज्या वॉर्डान, स्वताच्या खुद्द वॉर्डान शेनवारा 2 पॉझिटिव्ह केसी मेळिल्ल्यो. दत्त मंदिर आसा चिंचोळ्यान तेज्या कुशीक आनी त्या बिल्डिंगेन आज लिस्ट आयल्या आमकां काल राती लिस्ट आयल्या बरोबर आमचे ते आमी हांगासर आमचे सगळे कावन्सिलरांक म्हाका ते लिस्ट अपलोड जाता हें करून आमच्या ग्रुपार. जेन्ना हांव ती सकाळ फुडें लिस्ट पळोवंक गेलो पयलें म्हाज्याच वॉर्डान भट्ट्यान थंय केसी दाखयल्या 2 आनी म्हाकाच खबर ना. म्हणटकीर हांव वाटेक आशिल्लो, हांव परत गेलो पळोवपाक त्या बिल्डिंगेन त्या लोकांक खबर ना. हेल्थ डिपार्टमेंटाक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की ज्यो केसी पॉझिटिव्ह मेळटा ती इमिजिएटली आमकां लिस्ट धाडचें म्हणून. पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या बरोबर अशें न्ही की शेनवारची केस आसा आज म्हाका बुधवारा कळटा, हांव त्या बिल्डिंगेन वता, बिल्डिंगेच्या लोकांक खबर ना. उजगांवा गांजा पंचायत वाठारांतले सिद्धेश्वर नगर आनी अवंती नगरांत मेळून एकदम 17 कोरोना दुयेंती. थंय कंटेनमेंट झोन करपाची तयारी. पोलीस अधिकारी यांच्यानी ताबडतोब येऊन या जागेची पाहणी केली, या एरियाची पाहणी केली आणि त्यांच्यानी सांगलें की हो जो आसा भाग जो आसा हो कंटेनमेंट झोन करचो पडटलो म्हणून. ना जाल्यार हांगासर केसी ज्यो आसा त्यो वाडत रावतल्यो आनी ते मागीर कंट्रोला भायर वतले म्हणून. सिद्धेश्वर नगराचो पार्ट एक जो आसा, सिद्धेश्वर नगराचो पार्ट आनी अवंती नगराचो पार्ट आसा हो त्या कंटेनमेंट झोनान येता. म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलाचेर लोड चड. भायल्या नेतल्यांच्योय टेस्टी थंयच जाता म्हूण कोरोना टेस्टींचो रिजल्ट येवंक वगत जाता म्हूण थंयचो आमदार सांगता. जितलो तो बॅकलॉग वाडटा तितलो तो टायम फुडें वयता. पयलीं आमकां 1 दिसान 2 दिसां भितर येताले रिजल्ट. आतां ते 2 दीस 3 दीस लागता, मदीं 4 दीस लागता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ मनी टेस्ट आर बीइंग डन एट आमच्या जिल्लो. तशें हांव सांगूंक शकता की सगळे नॉर्थ गोवाचे जितले लोक भितर येता, भितर सरता बॉर्डर म्हणजे 15 केरी ते सगळे टेस्टिंग करपाक म्हापशांत येता. सो तो लोड आसा.
So there is a huge load on the system. That is why there are delays. पेडण्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत कोविड केअर सेंटर जाता म्हूण थंयच्या 6व्या वाड्यावेल्या लोकांचो विरोध. वाड्यार खंय चडशे जाणटे लोक दुयेंती. काही एक पेशंट 2 पेशंट 50 पेशंट 100 पेशंट जातले म्हणजे त्यांचो ती हवा आहा ती व्हायरस जातली सभा म्हणून आमकां हे नाका. पयलीं आमचो बंदोबस्त करपाचो सारको जे एरियेक आसा पळय तेंचो आमकां जर विचारिना आनी डायरेक्ट जर सीएम ऑर्डर दिता की हांगा कोवीड पेशंट हाडचे म्हणून तशें कशें जातलें. सगळ्या एरियेक चडशे जाण सीक पेशंट आसा ओल्ड पेशंट आसा तेंचे कितें सगळी आमची सगळे येवन थंय न्हिदतो आणि आमच्या वयल्यान तांकां कोरोनाक व्हरतना आमच्या वयल्यान त्या पेशंटांक व्हरा. आणि हेचो मनीस आहा म्हणजे हार्ट अटॅकाचो मनीस आहा देगीक 8 मिटराच्या अंतराक ना जास्त कमी आहा. वाड्यार जवळजवळ नात म्हटल्यार 50च्या वर एजीचे लोक आहात आणि दुसरे शाळकरी भुरगे आहात आणि ते भायर प्रेशराचे लोक आहात आणखी हेचे डायबिटीस आहात आणि सध्या जवळजवळ 7-8 केसी ऑन दी अथरुणार आहात. आणि त्याच्यानंतर आम्ही एक सगळ्या ग्रामस्थांनी सिग्नेचर करून एक मेमोरंडम तयार केल्लो. तो मेमोरंडम आम्ही डेप्युटी कलेक्टराक दिल्लो, CC टू डेप्युटी CMाक दिल्ली, हेल्थ मिनिस्टराक दिल्ली. त्यांच्यानी हेचेर विचार करता म्हणून सांगलो. त्याच्यानंतर सरकारची कांयच हालचाल नासली. कोरोना वॉरियर्सांचेर ताण वाडटा. एकलो दुयेंत पडपाक लागला. तांकां मात तरी सुसेग जाय, ताण उणो जावंक जाय म्हूण मडगांवचो शॅडो नगराध्यक्ष सावीन कुतीन म्हणटा. So that is the reason we have been stressing upon that the staff should be given proper attention, proper rest as well, proper breaks also, because the routine, the duty under which they are working at present is under very stressful conditions. दिवचल पुलीस स्टेशनावेलो एक स्टाफ कोरोना पॉझिटिव्ह. थंयच्या स्टाफाची स्वॅब टेस्ट घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.